आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधन. देव तो आमचो बोधयाळ सर्पण करता नमस्कार. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधन. देव तू आमचो बोधयाळ सर्पण करता नमस्कार. आलेलुया 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 आलेलुया. जेजू राया मोगाळीष्टा करता स्तुती आराधन. जीवनासाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार. जेजू राया मोगाळीष्टा करता स्तुती आराधन. जीवनासाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार. आलेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. पवित्रात्म्या पारगीता करता स्तुती आराधन. अज्ञान रावताय कुर्बेल भरताय सर्पण करता नमस्कार. पवित्रात्म्या पारगीता करता स्तुती आराधन. अज्ञान रावताय कुर्बेन भरताय सर्पण करता नमस्कार. आलेलुया 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 प्रणाम तुका जेजू जय जय तुका जेजू हालेलुया 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 हालेलुया
मुगाच्या बाबानो आनी भयणीनो सक्रामेंतांत आसच्या जेजूचेर आमची नदर आमी खंचोवया, आमची दिश्ट आमी लावया. बाबार्थान बरोवन विश्वास ताचेर खंचोवया. जेजू जावन आसा आमचो स्वामी, सर्व अधिकार आनी पदवी ताका आसा. ताच्यान असाध्य म्हणलें कितेंच ना, सर्व संगती ताच्यान साध्य. स्वामी जावन आसा आमचो गवळी, ताचे थंय आमकां कितेंच उणें ना. ह्या भावार्थान बरोवन आमी ताका आराधन करया, आमचो मान आमी बागोवया. ह्या सक्रामेंतांत आसच्या जेजूचेर आमची नदर घालन. तो स्वामी म्हणून वळखून घेवन जें कितें आमी आशेता, जें कितें आमी लालयता, जें कितें आमकां गरजेचें आसा, जें कितें आमकां आमच्या काळजाच्या गुणांत अशा आशा अत्रेक आमी सोम्या थंय उसारया. किर्तनकार आपलो विश्वास देवाचेर एकल्याचेरच दवरन अशें परगडता. देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा, ताचे कडचें म्हाका तारण मेळटा. देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा, तो एकलोच म्हजो बरवसो. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा, ताचे कडचें म्हाका तारण मेळटा. तोच म्हजें खडाप, तोच म्हजें तारण, म्हजें खोटें, देखून हांव केदींच हालचो ना. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तर मगच्या बाबानो आनी भयणीनो, होच भावार्थ आमचो जावो आनी त्याच भावार्थान बरोवन आमी सर्व संगता म्हणया. सर्वांनी म्हजे उपरांत म्हणचे, देवा तुजे थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. 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 तुजे कडचें म्हाका तारण 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 मेळटा. देवा तुजे थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. देवा तुजे थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. तूं एकलोच म्हजो बरवसो. एकलोच म्हजो बरवसो. देवा तुजे थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. देवा तुजे थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. तूं एकलोच म्हजो बरवसो. एकलोच म्हजो बरवसो. तुंच म्हजें खडाप, तुंच म्हजें खडाप. तुंच म्हजें खडाप, तुंच म्हजें खडाप. तुंच म्हजें तारण, तुंच म्हजें तारण. तुंच म्हजें तारण, तुंच म्हजें तारण. तुंच म्हजें खोटें, तुंच म्हजें खोटें. तुंच म्हजें खोटें. तुंच म्हजें खोटें. देखून हांव केदींच हालचो ना. देखून हांव केदींच हालचो ना. देखून हांव केदींच हालचो ना. हांव केदींच हालचो प्रेज ना. लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मगच्या भावानो आनी भयणीनो, तुमची जबाब जाव तुजेर हांव पातयेता. तुजेर हांव पातयेता. जेजू तुमचो म्हजो देव. तुजेर हांव पातयेता. जेजू तुमचो म्हजो सडवणदार. तुजेर हांव पातयेता. जेजू तुमचो म्हजें तारण. तुजेर हांव पातयेता. जेजू तुमचो म्हजो स्वामी. तुजेर हांव पातयेता. जेजू तुमचो म्हजो गवळी. तुजेर हांव पातयेता. जेजू तुमचो म्हजो राय. तुजेर हांव पातयेता. जेजू तुमचो म्हजो संतोष. तुजेर हांव पातयेता. जेजू तुमचो म्हजो समाधान. तुजेर हांव पातयेता. जेजू तुमचो म्हजें दार. तुजेर हांव पातयेता. जेजू तुमचो म्हजें दार. तुजेर हांव पातयेता. जेजू तुमचो म्हजो वैज. तुजेर हांव पातयेता. जेजू तुमचो म्हजो वैज. तुजेर हांव पातयेता. जेजू तुमचो म्हजो उजवाड. तुजेर हांव पातयेता. जेजू तुमचो म्हजो उजवाड. तुजेर हांव पातयेता. जेजू तुमचो म्हजी वाट. तुजेर हांव पातयेता. जेजू तुमचो म्हजी वाट. तुजेर हांव पातयेता. जेजू तुमचो म्हजें जिवीत. तुजेर हांव पातयेता. जेजू तुमचो म्हजें जिवीत. तुजेर हांव पातयेता. जेजू तुमचो म्हजो बरवसो. तुजेर हांव
जेजू तुमचो म्हजो बरवसो, जेजू तुमचो म्हजो आसरो, जेजू तुमचो म्हजो आसरो, जेजू तुमचो म्हजें बळ, जेजू तुमचो म्हजें बळ, जेजू तुमचो म्हजें खडाप, जेजू तुमचो म्हजें खडाप, जेजू तुमचो आरंभ आनी अंत्य, जेजू तुमचो आरंभ आनी अंत्य, जेजू तुमचो म्हजें जामिनी, जेजू तुमचो म्हजें जामिनी, जेजू तुमचो म्हजो मध्यस्थ, जेजू तुमचो म्हजो मध्यस्थ, जेजू तुमचो म्हजें नितीवंतपण, जेजू तुमचो म्हजें नितीवंतपण, जेजू तुमचो म्हजें पवित्रपण, जेजू तुमचो म्हजें पवित्रपण, जेजू तुमचो म्हजें सर्गेचें दार, जेजू तुमचो म्हजें सर्गेचें दार, जेजू तूं जावन आसाय मोग, जेजू तूं जावन आसाय मोग, जेजू तूं जावन आसाय विश्वासी, जेजू तूं जावन आसाय विश्वासी, जेजू तूं जावन आसाय दयाळ, जेजू तूं जावन आसाय दयाळ, जेजू तूं जावन आसाय बोगसाणे, जेजू तूं जावन आसाय बोगसाणे, जेजू तूं जावन आसाय काकुळत, जेजू तूं जावन आसाय काकुळत, जेजू तूं जावन आसाय सस्नीक जिवीत, जेजू तूं जावन आसाय सस्नीक जिवीत. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पेज 102, कंतार C13, सोम्याची स्तुती पुस्तक. जेजू मोगाळा तुजे हांव पावता, जेजू मोगाळा कश्टाची मोडा मोचे आयल्या वेळा मोगाळा तूं म्हजो इश्ट मोगासो, हर एक गरजेक म्हाका पावसो, तुजेर हांव पावता, जेजू मोगाळा तुजेर हांव पावता, जेजू मोगाळा कश्टाची मोडा म्हजे आयल्या वेळा जेजू मोगाळा तुजेर हांव पावता, जेजू मोगाळा. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू हांव तुजेर पावता, तूं मुझे सर्व, जेजू तूं मुझे सेव, तूं मुझे आरंभ आनी अंत मोठा कर, तूं मुझो राय, तूं मुझे तुझेदा. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगेच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजू सांगता
आपूण दुर्बळी म्हणून जाणा आसात ती कितली बगी सर्गींचे राज्य तांचे. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मुगच्या भवनो आनी बेनिनो आमी संवसारांत वा हेरां मुखार कितलीं ग्रेस्त जावयेत, पूण देवा मुखार आमी हर एकलीं दुबळीं जावन आसाव. आपूण दुर्बळी म्हणून जाणा आसचें म्हळ्यार आमचेंच असक्तपण, उणेपण, आमचें रितेंपण आमी जाणा जावचें. आनी तें सर्व असक्तपण, उणेपण, रितेंपण तें देवा वरवीं मात्र भरती करूंक जाता म्हणून जाणा जावचें. आनी ताचे थंय आमी संपूर्ण रितीन खलतेपणान होंदून जियेवचें. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जेन्ना आमी देवा थंय होंदून जियेताव तवळ आमी निजायकी ग्रेस्त जावन आसाव. देवच आमची ग्रेस्तकाय. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जेजूच आमचें सर्वस्व, जेजूच आमची ग्रेस्तकाय. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हे 7 जाण जालो किर्तनगार उद्गारून म्हणटा, सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. ह्या किर्तनकाराचीं उतरां भावार्थान बरलेलीं तीं उतरां ह्या घडये आमी आमचीं करया आनी सोम्यांक आमी सांगया, सोमी तुमचो म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. जावं पुरो आमचें तें असक्तपण, जावं पुरो आमचें तें उणेंपण, जावं पुरो आमकां रितेंपण आमकां भोगता जावं पुरो, पूण जेन्ना आमी सोम्यांक संपूर्ण रितीन व्यंग मारताव, आमचो भरवोसो आमी सोम्या थंय उसारताव, आमचो विश्वास आमी सोम्या थंय परगडताव, सोम्या थंय आमी विश्वास दवरताव, तें सर्व असक्तपण, उणेंपण, सर्व रितेंपण, सर्व एकसूरपण सोमींच भरती करता. तर भावार्थान बरोवन आमी सोम्याक उलो मारया, सोम्या तुमचो म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सोम्याक दिन वाचुया पुस्तकान पेज 177 कांतार D58. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. 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 असो जरो मेळटा थंय सोमी म्हाका विशेव दिता. प्रशांती तळ उदकांत सोमी म्हाका आपोवन व्हरता. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवळी
सदां घटाय दिता सारक्यांनी नीट वाटांनी सोमी म्हाका सोदून व्हरता सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सारक्या पालक्यान चलताना वायटाक हांव बिलकुल भियेना सोमी संगी चमकता दांडो बेताची दय दिता सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सगळ्या म्हज्या जिवितान ताची दया माया आसा ताच्या घरांत सदां काल जीव म्हाका फावो आसा सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना मुगाच्या भावांनो आनी भयणीनो सांपाद्रे पियो सांगता मागा बरवोसो दवरा खंत करिनाकांत खंत कित्याकच उपकाराना देव दयाळ आनी तो तुमचे मागणें आयकतलो प्रेज लॉर्ड हालेलुया मागा बरवोसो दवरा खंत करिनाकांत खंत कित्याकच उपकाराना देव जावन आसा दयाळ आनी तो तुमचे मागणें आयकतलो जेरेमिया प्रवादी मुखांतर देवाचें उतर सांगता म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो आमेन 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 प्रेज लॉर्ड हालेलुया म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो प्रेज लॉर्ड तशें किर्तनकारा मुखांतर देवाचें उतर सांगता आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलोय प्रेज लॉर्ड हालेलुया किर्तनकार परत सांगता आपणाक उलो मारतल्या सुमेसांक काळजान तावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेश्वर सदांच लागीं आसा प्रेज लॉर्ड हालेलुया आपणाक भियोवन चलतल्यांची इच्छा तो पूर्ण करता प्रेज लॉर्ड तांची बोब आयकता आनी तांकां निवारता आमेन प्रेज लॉर्ड तर मुगच्या बाबानो आनी भयणीनो ह्या घडये सर्व आमची ते सवा आनी मागणी सोम्यांक भेटोवन दिवया मागया आमी आमच्याच खसकी ते सवा पासूत आमची खंत बेजारायी इरारायी
आमचे सर्व समस्ये, आमचे सर्व कश्ट दुःख, आमची पिडा शिडा सोम्यांच्या पांयां थळा दवरया. सोम्यांक आमी उलो मारया. आपल्या कृपेचो हात आमचेर दवरूंक, आमच्या गरजांक आमकां पावोवंक सोम्या थंय आमी मागया. जेन्ना आमी बाबार्थान उलो मारता तळखंडीत जावन सोमी आमकां आयकता. सोम्यांक भियोन चलतले आमी सोमी आमचे संगी सदांच आसा म्हूण देवाचें उतर आमकां खचीत करता. तर आमी मागया, जें कोणें आमचे लागीं मागोवंक विचारला तांचो आमी उगडास काडया. जायते जण आस्पत्र्यांत आसात वळवळून, जायते जण घरांनी आसात. मागया आमी प्रत्येक जावन आनी ताका लस पसोवत, तिचो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे पसोवत. अल्फोन्स म्हणलो भाऊ आस्पत्र्यांत आसा. तशेंच ब्रायन म्हणलो आमचो भाव थंयसर पिडेंत आसा. आनी एका भयणीन मागोवंक विचारला, तिच्या घोवा पसोवत. तशेंच जायत्यांनी आमचे लागीं मागोवंक विचारलें आसा. तांचे सर्वांक आमी सोम्यांच्या पांयां तळा दवरया. जायते जण कामांच्या सोदण्यार आसात, काम नासतना आसात, निराशी जावन आसात, कामांच्या सोदण्यार आसात. जायते इंटरव्यूक वचून आसात पूण काम ना जालां. त्या सर्व लोकांचे देव बिरमोत पावो, देव तांच्या गरजांक पावो. बऱ्यांतलें बरें जें कितें देव तांकां फावो करून दी म्हूण आमी मागया. मागया आमी आमचेच पसोत आमी सर्व आनी आमच्या भावार्थांनी आमी थीर रावूंक, देवाची खुशी करूंक, मोगान जियोंक. आमी हर एकल्यां थंय देवाची खुशी जावं, देवाचें राज चलोवं, देवाची महिमा परगट जावं. मागया आमी आमच्या कुटुंबादारां पसोत, देव आमकां आनी आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सद्यांक राखून दी आनी सांबाळून दी. सर्व वायटा विघ्नांतलें निवारून दी. आमच्या कुटुंबांत आनी सर्व कुटुंबादारां थंय देवाची खुशी जावं, देवाचें राज चलोवं, देवाची महिमा परगट जावं. मागया आमी आमच्या भुरग्यां पसोत, परिक्षेक ती तयाराय करना आसात. त्या सर्व भुरग्यांनी शिकलें सर्व तांच्या मतीं तरी घेवंक, तांकां समजून मेळोवंक आनी तांच्या परिक्षेंत ताणें उत्तीर्ण जावंक, बरो फुडार ताणें चडोवंक आनी जशेंच आवय बापायक विधेय जावंक, बऱ्या शगुणांनी तांचें जिवीत ताणें फुलोवंक, जणवायेन आनी देवबिरांतीन तांणी वाडोवंक, बरो फुडार तांकां जावं. तांचे थंय देवाची खुशी जावं, देवाचें योजन तांचे थंय संपूर्ण जावं. त्या सर्व आमच्या सर्व भुरग्यांनी बऱ्या वाटेन चलोवंक, बरी इश्टाक जोडोवंक आमी मागया. मागया आमी सर्व आमच्या युव जाणां बसोत, बऱ्या वाटेन चलोवंक, बरो संगात तांणी सोदूंक, जिणेंत बरे निर्धार घेवंक, बरी विंचोवण तांणी करूंक, बरो बेस तांणी विंचोवन काडूंक, बरो वशाचे व्यक्ती जावंक, बरो फुडार तांचो जावंक आमी मागया. मागया आमी समेस्त सर्व पिडेस्त भावा भयणी पसोत, देव आपलो कृपेचो हात तांचेर दवरन तांची सर्व पिडाक गूण जावं. तांची पिडा तांणी सोंसणीकायेन सोसूंक आनी तांच्या पिडेंत देवाची महिमा परगट जावं म्हण आमी मागया. मागया आमी कामांच्या सोदण्यार आसच्या सर्व लोकां पसोत, बरें काम देव तांकां फावो करून दी. तांचो वावर तांणी करूंक आनी तांचो फुडार तांणी जोडोवंक आनी जें कितें तांचे थंय अडखळी आसा तें सर्व पयस जावंक, देवाचें योजन तांचे थंय संपूर्ण जावंक आनी भावार्थान ताणें बरोवन देवाचेर ताणें विश्वास करचोवंक जशी कृपा आमी तांचेर मागया. मागया आमी विविध समस्येक वळख जावन कश्टांत आसच्या सर्व लोकां पसोत, देव तांच्या सर्व समस्यांक परिहार लाभोवन दी. सर्व बांदपासांतलें तांकां सुटका लाभोवन दी. तांचे थंय देवाची महिमा परगट जावं दी म्हण आमी मागया. ह्या सर्व गरजां खातीर आमी मागता आसतना परत आमी उगडास काडया. जें कोणें आमचे लागीं मागोवंक विचारला
जे कोण कश्टांत आसा जे कोण समस्याक बली जाल्यांत विविध ते सभा हांगासर बरोवन दिल्लीं आसात संपाद्रे पियो मुखांतर विनंती करून मागोवंक आमचे लागीं विनंती केली आसा तांचे पासून आमी पाद्रे पियो मुखांतर आमी मागता आसतना पाद्रे पियो संगी मेळोवन ह्या सक्रामेंतांत आसच्या जेजूच्या पांयां तळा ती सर्व ते सभा आमी दवरन त्या सर्व ते सवांचेर जेजू बापा लागीं मागोवन जाय जाल्लें सर्व आमकां दिवूं दी म्हूण आमी मागया आमकां फावो करून दी म्हूण आमी मागया ते सर्वांती देवाची खुशी जावं देवाचें योजन संपूर्ण जावं देवाची महिमा प्रगट जावं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तर मगच्या भावानो आनी भयणीनो किर्तनगार सांगता सर्वेश्वराक जावं सदैव कित्याक म्हज्या विनंतेचो ताळो ताणें आयकलो सर्वेश्वर म्हजें बोळ आनी डाल ताचेर म्हजें काळीज विश्वास दवरता म्हाका आदार मेळ्ळो म्हजें काळीज उल्लासता म्हज्या गायनान हांव ताका अर्गां दितां प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तर मगच्या भावानो आनी भयणीनो आमी किर्तनगरा संगी सांगता म्हणया म्हजे उपरांत तुमी म्हणचे सर्वेश्वरा तूं सदैव सर्वेश्वरा तूं सदैव म्हज्या विनंतेचो ताळो तुवें आयकलोय म्हज्या विनंतेचो ताळो तुवें आयकलोय तूं म्हजें बोळ आनी डाळ तूं म्हजें बोळ आनी डाळ म्हजें काळीज तुजेर विश्वासता म्हजें काळीज तुजेर विश्वासता म्हाका आदार मेळ्ळो म्हाका आदार मेळ्ळो म्हजें काळीज उल्लासता म्हजें काळीज उल्लासता म्हज्या गायनान हांव तुका अर्गां दितां म्हज्या गायनान हांव तुका अर्गां दितां प्रमुखच्या भावानो आनी भयणीनो जें कितें आमी मागलां जें कितें आमी मागून आसा देवान आमकां येदोळूच फावो केला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तर देवाक आमी अर्गां दिवया आमच्या काळजांत तावन थोडो वेळ मौन रावून आमी सुम्यांक दिनवासया पेज 392 कांतार U11 सोम्याक दिनवासिया पुस्तक सोबाय कृत्याची तुझ्या सर्वैर स्नान दिता साक्ष सोमिया घोडा वैभव तुझ्या गायता काळीज मोजे ये सोमिया सोबाय कृत्याची तुझ्या सर्वैर स्नान दिता साक्ष सोमिया घोडा वैभव तुझ्या सूर्यो आनी संगंतळी तारा गायता तुझी कीर्तन सितारा गाजयतात महिमा तुझी दर्याची लारा सर्वैर नावा कंटा तुका जावन गितारा गायता काळीज मोजे ये सोमिया सोबाय कृत्याची तुझ्या सर्वैर स्नान दिता साक्ष सोमिया घोडा वैभव तुझ्या सर्व आमी दिंबेर पडया सुम्याचे आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबांचेर भुरग्यां बाळांचेर सवयो आजनांचेर सर्व प्रायस्तांचेर
सर आमच्या वडिलांचेर सर्व पिडेस्त भावा बहिणींचेर आनी हांगासर जमलेल्या तुमच्या सर्वांचेर तुमी तुमकां आशिर्वादीत करता. तुमच्या भावार्थाक देव मेस्वता आनी त्या भावार्थाचें फळ तुमकां देव तुमकां भरपूर रितीन दितलो. तर ताचे आशिर्वाद आमी मागया. अस्कत विश्व्यान भावार्थाचे बोळ दिव्या जशे बापाक तशेंच पुत्राक उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सासना सासना एकाच काड्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिटान समसमी वाडटा. आमेन. प्रार्थोया. हे देवा विचित्र सक्रमेंता खाल तुझ्या कश्टांचो वगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससनां. आमेन. आमचे पासून माग बापा सलच्या कामी देखीन तुझ्या आसीसीचे ते दुर्बळ वाटेन विधेयपणाचो पर्वत चडलोय. फ्रांसिस्कान स्पिरितान जियेव सदां कुर्साचो कुरो जोडलो. भाग्यवान पाद्री पियो बाबा प्रकाश पुरी क्रिस्ता सारक्या आमचे पासून माग बाबा सलच्या कामी देखीन तुझ्या क्रिस्ताचे कस्ते कुडीर वावून देवाची वळख दिली. मागण्यान प्राचितान जेजूक वेगून शांतीचे हातेर जालो. भाग्यवान पाद्री पियो बाबा प्रकाश पुरी क्रिस्ता सारक्या आमचे पासून माग बापा सलच्या कामी देखीन तुझ्या
San Padre Pio आम्हा बसो विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही पावल जाऊनचे खातीर देवा तुवें कापुचीन याजक San Padre Pio को तुझ्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिष्ट तरान वांटेली जावचें वर्तें भाग्य फावो केलें. ताच्या विनंतेन कितें अत्रेगून मागता ही कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवंतपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशा आदी तशा आता आणि सदा सर्वदा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशा आदी तशा आता आणि सदा सर्वदा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशा आदी तशा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्या सोदा आनी तुमकां मेळटलें. बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. आपले हांव बडयता सोदता आनी मागता तें म्हाका मेळाशें कर. मागीर आमी सर्व गरजां पसोवत. हांगासर लिखलेलीं सर्व त्या सवां पाद्री पियोच्या पांया तळा हांव दवरता. पाद्री पियो जेजू लागीं मागोवन जेजू आपल्या बापा लागीं मागोवन खंडीत जावन त्या सर्व गरजांक स्पंदन करतलो. देवाची खुशी सर्व त्या सवांनी जावं दी आमचेर जावं दी म्हण आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशा आदी तशा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन तुजे नवे मागता तें म्हाका फावो कर. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशा आदी तशा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरात पूण म्हजीं उतरां सराशिनात. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत भरवोसो म्हाका आसा. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशा आदी तशा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेता. ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजा कश्टतल्या थंय दया दाखयनासता रावचें तुका असाध्य. आमचेर निर्भाग्य पत्त्यांचेर तुजी काकुळट दाखय. तुजी आनी आमची मोवाळ आवय मरियेच्या दुखेस्त आनी दुलोभी काळजा मारिफात आमी तुजे लागीं मागची ही कृपा तूं आमकां लाबय. नमान रणये काकुळतेचे माये नमान आमच्या जिवा
अमृत आणि बरोशा तुका आमी उलो मारता आनी प्रदेशी येवेची बळका ह्या दुखाच्या कणांत आसता अस्कार सोन आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शिकाये तुजे कापचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या प्रदेशा उपरांत आमकां दाखय ए दयाळी ए मोगाळी ए दुलोबी आमकारी मरिये सांजोजे जेजूच्या पोसक्या बापा आमा पासत विनंती कर सांपियो कलदेन सांपियो आमा पासत विनंती कर सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा पासत विनंती कर सांपियो आवय बापायक खालतो जावन जियेल्ल्या आमा पासत विनंती कर सांपियो कश्टान वरान तिरसण सांबाळलेल्या आमा पासत विनंती कर सांपियो फ्रांसीस असीच्या पाटलावदरा आमा पासत विनंती कर सांपियो कापुचीन वर्दीच्या अलंकारा आमा पासत विनंती कर सांपियो सोम्यांच्या पाशवांच्या गायाने नेटयलेल्या आमा पासत विनंती कर सांपियो येवक्रिस्तताय भक्तीन भरलेल्या आमा पासत विनंती कर सांपियो कुमसरच्या सक्रामेंता मुखांत बापाची काकुळत दाखयल्या आमा पासत विनंती कर सांपियो विधेयपणाच्या आदर्श आमा पासत विनंती सांपियो मागण्या तिरसण सांबाळलेल्या आमा पासत विनंती सांपियो तुझ्या शांतीपणान खालतो जाल्ल्या आमा पासत विनंती सांपियो सर्व याजकांक आदर्श जाल्ल्या आमा पासत विनंती सांपियो आत्म्याच्या बचावे खातीर वावरल्या आमा पासत विनंती सांपियो पिडेस्तांक भलायकेच्या दायजा आमा पासत विनंती सांपियो गरजेवंतांक तक्षण पावच्या आमा पासत विनंती सांपियो तुका उलो मारतल्यांच्या बरवश्या आमा पासत विनंती सांपियो आमा समेस्तांच्या आदारा आमा पासत विनंती कर सांपियो आमा पासो विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पाव जावचे खातीर हे देवा तुझ्या सेवका सांपियो समर्पे जिणेंका पोवणे दिवन विविध कुरपे देण्याने भरलोय आनी भगवान फ्रांसीस आसीच्या शेतान क्रिस्तचो याजक जावन मागलोय ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फोव जाल्ल्या अभ्यासांत तिरसाणेन रावून क्रिस्ताक साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुजे कुरपे देण्यानी भर म्हणून आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं आमेन सर्वेश्वर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं आमेन सर्वेश्वर तुमी सांपियोचे दवरली भक्त मानून घेवं आनी तुमची मागणी फळादीक करूं आमेन आनी सर्पदेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन आयल्या बली भेटोंक तेंपलांत तुज्या बापा दरबाराच्या ल्हाना बावडा संगी वर्णित हांव तुका रायास संसाराच्या केदो वर्तो तुजो महिमा गायता तुका हरीची वाकणता महिमा सूर्यो चंद्र दोंगर तूं म्हूण कुरपे सागो आयल्या बली भेटोंक तेंपलांत तुज्या बापा दरबाराच्या ल्हाना बावडा संगी वर्णित हांव तुका रायास संसाराच्या ह्या मिसाक ते सवा हे पर्यासा सांपाद्र पियोच्या मनाकर गामी संदिता ग्लेन मोरस आनी कुटाम सांपाद्र पियोच्या मनावर गामी संदिता मेल्वेन जोदे डिसोजा सांपाद्र पियोच्या मनावर गामी संदिता फ्लाविल लसरादो आनी कुटाम बाळोक जेजोकर गामी संदिता आनी तशेंच बऱ्या भलायके खातीर मिसिता सुनील वेगस कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर्वां पासत मिसिता फिलिप आनी अनिता देवादीन जाल्ल्या लेतिशिया ग्रेशन फेर्नांडीस पासत मिसिता एंथनी एरन फेर्नांडीस सांपाद्र पियोच्या मनाकर गामी संदिता मॅगी डिलिमा देवादीन जाल्ल्या सांत आंतोन
देवातीन चल्ल्या Anton डिलिमा बसो तुमी सिता मॅगी डिलिमा सांपाद्रे पियोक वैयक्तीक गरजां बसो तुमी सिता अनिता डिसोजा ह्या त्या सभा खातीर आमी मागता आसतना आमच्या खासगी त्या सभा खातीर मागोवंक ह्या मिसा वेळी आमी उगडास दवरया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नफे आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. ख्रिस्त ते म्हज्या मगच्या भवनो आनी बेनिनो आज पवित्र सभा सांजो हांव ब्रिटोचे फेस्त आचरण करता. ताच्या माय गांवांत हांवन हांगासर आमच्या देशाक आमच्या गांवांक येवन मार्तीर मरण पावलो शीस वा सांत तो जावन आसा. ताच्या वर्त्या भावार्था खातीर आनी ताणें परगट केल्ल्या भावार्था खातीर देवाक आमी अर्गां पाठोवया. आनी जशें ताणें आपलो माय गांव सोडून ह्या गांवांक येवन क्रिस्ताक ताणें परगट केलें तशें आमी क्रिस्ताक स्विकार करून आमी हेरांक क्रिस्ताक दिवंक जाय अशी कृपा आमी मागया. क्रिस्ताक हेरांक दिवंक आनी आमच्या भावार्थांत थीर रावंक आमी चुकोवन पडल्या खातीर देव बापाचें बोगसणें मागया. सर्व आमचीं पदकां वळखून घेवन संगता आमी म्हणया. हांव पदकी सर्पदेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तनान विसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगेन सदांच संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनांच्या जिविता पावो. प्रार्थूया. सर्वेश्वरा समेस्त परजांच्या उजवाडा भगवंत हांव तुज्या रक्त साक्षाधिरान आनी निरंतर प्रयत्नान भारतीय लोकां मदें शुभ वर्तमान परगटूंक तुवें कृपा आनी बळ दिली. भावार्था खातीर ताणें सोंसलें आनी त्या मरणाचो उगडास काडून आज आमी तुजे लागीं मागता. ताच्या पावलांनी चलून आमी जिणयेन आनी उतरान आमच्या देशाच्या लोकांक खऱ्या भावार्थाची वळख दिवंक तुजी कृपा दी. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससनां. आमेन. पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वसाप. भावा भयणीनो, हांव कोणाय मनशाचो गुलाम न्हय, तरी जाता तितल्या मनशाक जोड घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जावंक पावलां. जुदेवांक जोड घेवचे खातीर जुदेवा मदें हांव जुदेव जालो. नियमशास्त्राकाल आसलेल्यांक जोड घेवचे खातीर नियमशास्त्राकाल नासलेलो हांव नियमशास्त्राकाल आसलेल्या बरी जालो. नियमशास्त्राकाल नासलेल्यांक जोड घेवचे खातीर नियमशास्त्राकाल नासलेल्या बरी हांव जालो. तशें म्हळ्यार देवाच्या कायद्या विणें हांव आसा म्हण न्हय, निजायकी हांव क्रिस्ताच्या कायद्या काल आसां. अस्कत्यांक जोड घेवचे खातीर अस्कत्या मदें
हांव अस्कस जालो. कशें पुणी कर्ण थोड्यांक बचाव करचे खातीर सक्टांक सक्कड हांव जालो. हें सर्व हांव सुवार्थ पसत करतां, कित्याक म्हाकाय तातूंत वांटो मेळ्ळा जाय म्हूण म्हजो भरवोसो. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. म्हजें तोंड तुजी सोडवून परगडतेलें सौम्या. म्हजें तोंड तुजी सोडवून परगडतेलें सौम्या. सर्वेस्परा तुजो हांवें आसरो घेतला. म्हाका केदें पटवून पडूं दिनाका. तूं न्याय नितीचो मनसुबेदार देखून म्हाका सोडून बाचाव कर. म्हज्या उल्याक कान दिवन म्हजें थारण कर. म्हजें तोंड तुजें सोडवून परगडतलें सौम्या. जा तूं सर्वेस्परा म्हजें कडाप, म्हज्या बद्रातेचो अस्रो. जा तूं म्हजो जीव वटोवचें कोटें, कित्याक तूं एकलोच म्हजें कडाप आनी म्हजें कोटें नैवे. देवा म्हज्या नश्ट्यांच्या हातांतलो म्हाका निवा. म्हजें तोंड तुजें सोडवून परगडतेलें सौम्या. तूं धन्या म्हजो एकलोच बरवोसो. म्हजे तरणे प्रायेर तुजेरच म्हजो विस्वास. जल्मांतावन तुजेर हांव तेंकून रावलां. म्हजे आवयचे कुशीतावन तुनस म्हजो सलयना. म्हजें तोंड तुजी सोडवून परगडतेलें सौम्या. म्हजें तोंड तुजी सोडवून परगडतेलें सौम्या. पासून दोगदणी भोगतात ते कितले भागी. सर्गींचे राज तांचे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्थ. त्या वेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, संवसार तुमचो द्वेश करता जाल्यार तुमच्या की पयलें म्हजो ताणें द्वेश केला म्हण उगडास दवरा. तर तुमी संवसाराचे जावन आसल्यात तर संवसार तुमकां आपलेच म्हणणो लेखून तुमचो मोग करतो. पूण तुमी संवसाराचे न्हय. हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात देखून तुमी संवसारांत आवन मेकळे जाल्यात. तेच खातीर संवसार तुमचो द्वेश करता. साकर आपल्या धनया प्रास व्हरतो न्हय म्हण हांवें सांगल्ल्याचो तुमकां उगडास आसा मो. म्हाका ताणें दग दिलो जाल्यार तुमकांय ते दग दितले. म्हज्या उतराक ताणें पाळो दिला जाल्यार तुमच्या उतराकी ते पाळो दितले. तुमी म्हजे देखून हें सर्व तुमकां ते करतले, कित्याक म्हाका पाठयलेल्याक ते केदींच वळखनात. देवाचें उतर हे.
वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, जायते फावटी आमचें सवाल आसा. आमी इतलें बरें करता, इतली सेवा आमी दिता, इतलें शिकप आमी शिकयता, इस्कॉलांनी जावं वा आस्पत्र्यांनी जावं मिशनरी जावन आमी जायती सेवा, क्रिस्तांव जावन आमी जायती सेवा आमच्या देशा खातीर, आमच्या राष्ट्रा खातीर, आमच्या लोकां खातीर आमी दिता. पूण हें सर्व करणी आमकां मेळिल्लें कितें आसा? आमकां कश्ट दितात, आमची सेवा नाका म्हणटात, आमकां विविध रितींनी दोगदोणी दितात. आनी हें सर्व कित्याक म्हणलें सवाल आमचें जावन आसा. आनी ह्या सवालाक आयच्या सुवार्तेंत जेजू आमकां दिता. जर तर मिस्त्री जावन अशा म्हाकांच तांणी दग दिलें जाल्यार तुमकांय ते दग दितले, कश्ट दितले. जर तर ताणें म्हजो द्वेश केलो जाल्यार तुमचोय द्वेश करतले. त्या देखून आमी चिंतचें न्हय. आमी बरें शिकप दिल्ल्या वरवीं आमची अशें इस्कॉलांनी जावं वा आस्पत्र्यांनी जावं वा हळ्ळेंनी जावं, आमी विविध रितीन आमी सेवा दिल्ल्या वरवीं लोक आमकां मानतलो, लोक आमचो मोग करतलो म्हणून चिंतचें न्हय. बगार जर तर सोम्यांक ताणें दग दिलो जाल्यार, सोम्यांक ताणें खुरसायलो जाल्यार ते आमकांय खुरसायतले, आमकांय दग दितले, आमकांय कश्ट दितले. आनी हे कश्ट स्विकार करूंक आमी सदांच तयार आसूंक जाय. आनी आयच्या दिसा आमकां वर्ती देख जावन आसा सांव जोआंव ब्रिटो. तो आपलो माय गांव सोडून ह्या गांवांक येवन लोकां बरेंच जशें आमी जियेताव तशेंच न्हेसोन, तशेंच पांघरून, तशेंच खाण जेवण ताणें स्विकार करना. आमचे बरेंच तो एक जालो सर्व रितींनी. पूण त्या मरिफात क्रिस्ताची वळख ताणें हेरांक दिली, हेरांक क्रिस्ताचो भावार्थी ताणें दिलो. पूण हें सर्व बरें केल्ल्याक ताका मेळिल्लें कितें जावन आसा? ताचो जीव आमी लगाड काडलो, ताचें शीस कापलें आनी अशें माटतीर तो मेलो. आनी तो जावन आसा वर्ती देख. जर तर जेजून कश्ट सोंसले तर तशें बरें केलें आम्हा हर एकल्यांक कश्ट मेळटले. ते कश्ट आमी मोगान स्विकार करूंक जाय. क्रिस्ता खातीर आमी कितेंय करूंक तयार आसूंक जाय. सोम्यांच्या वर्ते कश्ट ते खुरीस आमकांय मेळटले. त्या देखून ते आमी स्विकार करूंक सदांच तयार आसूंक जाय. जोआंव ब्रिटो ताच्या विशयांत खंडीत जावन ताका कशें देव आपोवणें लाभलें. परच्या पोर आमचें समर्पणाच्या दिसा CRI मिटिंगा वेळार आमच्या युवतां संगी आमचें इंटरॅक्शन आसलें आनी तो वळो युव जाणांनी विचारलें एक सवाल जावन आसा. तें देव आपोवणें कशें लाभता तें आमकां कळीत ना. तें देव आपोवणें कशें येता म्हणल्यार आमकां कळीत ना. देव निजायकी येवन आपयता गे, देव निजायकी आमच्या स्वप्नांत येता गे म्हणलें तांचें एक सवाल जावन आसा. आनी थोड्यांनी सांगलें आसा जर तर देव आपोवण्या विशयांत आमी धार्मीक जावंक याजक जावंक आमी मोन करिना तर कित्याक गे म्हळ्यार ताका आमचीं वडील आमकां ल्हानतावन आमकां सांगचें आसा दोतोर जाया, इंजिनियर जाया म्हणून. कोणीय आवय बापाय आमकां पाद्र्याप जाया वा सिस्टर जाया म्हणून आमकां कोणी सांगनात. तांचें आमच्या वडिलांचो एकच शेवट आमी वर्ते जायचे, आमचो फुडार बरो जायचे, आमी जोडीचे म्हणली आशा जावन आसा. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जोआंव ब्रिटोच्या जिणे मारिफात देव आपोवणें कशें येता म्हणून आमी जाणा जावयेत. तो ल्हान आसतना ताका पिडा आयली आनी पिडा येता आसतना ताच्या आवयन कितें केलें? ताच्या आवयन ताका सांत फ्रांसीस सावेराक समर्पण दिलें
आणि या सान फ्रांसीस सवेरेच्या विनतेनं ताची पिडा सर्व गूण जाली आणि गूण जाल्ल्या वरवीं ताची आवय कितें करता दिनवाशी काळजान त्या भुरग्याक सान फ्रांसीस सावेराक भेटयता आणि 1 वर्स बरो जशें जेजुईत न्हेसतात तसलें नेसाण त्या भुरग्याक जोआंव ब्रिटोक ती न्हेसयता आणि 1 वर्स बरो जेजुईतांनी न्हेसल्या बरेंच तें भुरगें न्हेसता आणि ह्या मारिफांत सान फ्रांसीस सावेराची वळख ताका जाता सान फ्रांसीस सावेराची जिणी तो वाचता कित्याक ताच्याच गांवचो तो जावन आसलो आणि त्या देखून तो ताची जिणी वाचता आणि ताचे तावन प्रेरण जोडता जशें सान फ्रांसीस सावेर भारताक येवन देवाचें उतर परगट करना क्रिस्ताक ताणें परगट केलें तशें हांवें हें जावंक जाय म्हणली खतखती आशा ताचे थंय उपजता आणि अशें जेजुईत सभेक तो भरती जाता आणि अशें एक याजक जावन ताची आशा इतलेंच शिकपान तो हुशार आसलो आणि वर्तें शिकप ताका आसलें आणि त्या देखून ताच्या वडिलांची एक आशा जावन आसली ताणें ह्याच युरोप गांवांत आसून ताणें देवाची शुभवार्ता परगट करचें म्हणून आवयची आशा जावन आसली आणि आवयक ताणें सांगल्या वेळार हांव भारताक वचूंक आशेता म्हणल्याक आवयन ताका आडयल्लें जावन आसा आवयक खुशी नातली ताणें भारताक येवंक जाय म्हणून सांगून पूण ताच्या वडिलांक जावन ताच्या आवयक जावन ताणें दिल्ली ती जाप जावन आसा जर तर हांव संवसार जिणयेंत हांवन एक धार्मीक जिणी हांवें वेंग मारला तर युरोपांत हांवन हांवें कित्याक भारताक येवंक नजो म्हणलें सवाल ताचें जावन आसलें आणि भारताक येवची आशा ताची जाल्ल्या वरवीं तो भारताक येता भारत देशाक येवन तमिळनाडूंत तो मदुरेंत ताचें मिसांव पयण तो करता आणि थंयसर मिसांव पयण करता आसतना सदां लोकां थंय सादो जावन सर्व लोकां बरेंच थंयच्या गांवचो लोक कितें खाता कितें पियेता जें जशें जियेता तशें तोय जियेवन तोय एक हिंदुआं बरें थंयसर एक ब्राह्मणां बरें थंयसर जावन थंयसर आपलें मागणें करन जेजूचें नांव तो सदांच उल्लेख करन सुवार्ता परगट करता आनी जायत्या लोकांक क्रिस्त थंय आकर्शीत करता जायते लोक भावार्थ आपणायतात आनी अशें सर्व बरें केल्ल्या सान जोआंव ब्रिटोक मेळिल्लें फळ जावन आसा मार्तीरपण त्या रायान थंयसर कन्वर्टर जावन ताणें क्रिस्तांव धर्म आपणायलो पूण ताच्या स्त्रियेन ताणें मोकरच्या स्त्रियेन ताका सांडून गेल्ल्या वेळार तो जोआंव ब्रिटो लागीं रागार जालो आनी जोआंव ब्रिटोचें सीस ताणें कापलें आनी अशें ताचें मार्तीरपणाचें मरण तो मेलो तर मगच्या भवानो आनी भयणीनो जोआंव ब्रिटोचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना ताचे थंय आसचो तो भावार्थ ताचे थंय आसची ती उर्बा ती आमी आमची करून घेवया आनी क्रिस्त थंय आमचो भावार्थ थीर करून आमी सोम्या खातीर कश्ट स्विकार करूंक दोगदोणी स्विकार करूंक आनी सदांच बरें करूंक आमचें जिवीतच समर्पण दिवंक जाय अशी कृपा ह्या येवकरच्या बलिदाना वेळी मागया आमेन. भेटयतावी काणीक बापा उंड्या वायनाची भक्तीन समर्पिता ही काणीक मोगाची काणिका संगी भेटयता जिणी आमची स्वीकार करून पावन कर भेटवणी आमची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगासो उपकार जावन तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यांनी बरजिणी आमची कृपा दी जियेवच्या जिणी मोगाची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगासो उपकार जावन तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यांनी बरजिणी आमची कृपा दी जियेवच्या जिणी मोगाची.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदार दया बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्यानी अनके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेश्वरा भो काकुळदार बापा, भगवंसू हांव तुज्या रक्त साक्षाच्या उगडासाक भक्ती बरीत मोगान तुका भेटोवंक ही देणी आमी हाडल्यान ती तूं दयेन स्विकार कर आनी आमचे खातीर ताची विनंती मानून घेवं. तुज्या एकल्या सपुताच्या कश्टा मरणान आनी पुनर्जिवनपणाच्या आनंदान आमकां वांटो दी म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदारा आनी ससनांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंसू आमरेटो तुज्या रक्त साक्षात जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्या आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असत कायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परसळता. देखून सर्गीच्या देवदूतां संगाते आमी प्रितमय निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवा. उंच गीत तुकाचें, उंच गीत तुकाचें, उंच गीत तुकाचें, उंच गीत तुकाचें. सर्वेस्पराचे नामी येता ताकाचे. उंच गीत तुकाचें, उंच गीत तुकाचें, उंच गीत तुकाचें, उंच गीत तुकाचें. बापा खरोच पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धरून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले चुकशेन कश्ट मरण सोसूंकवेच्या आदीं ताणें वोंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नेक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासा करात.
पवार्थाचो घट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुन्हा जीवन पण आम्ही मरता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकना. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी वगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेत सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वर के प्रिथमेचे 20 सालले तुजे पवित्र सभेचो उगडास करे आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, पीठ पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट करे. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेत सांग तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो करे. आमा समेत सांची दया कर म्हण आमी मागता. अमकार मरये देवाचे माये संगाती भाग्यवंत जोसे, भाग्यवंत दमदुता आनी सर्व काळे तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांजो आंब्रेटो आनी सगळ्या भक्तां बराबर सस्नांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सस्नांच्या सस्ना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी भक्तीपणी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वराचो वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सडुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान उत्तरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदाका कोतींस पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. त्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवड चलयताय सस्नांच्या सस्नांक. सुम्यांची शांती सदांकाल तुमची सवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठवुया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उपरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळून. सोम्या तुका सेवकत रेता, येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता, जिवीत म्हजें समर्पिता. जिवो उडो तूं जिवीत दिवचो, जिवीत आमचें तूं नंदन करचो. सासणीक सुखाक व्हरून पावचो, सासणीक सुखाक पावचो. सोम्या तुका सेवकत रेता, येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता, जिवीत म्हजें समर्पिता. सोम्या सदांय तूं आमकां पोसताय, नितळ उदकांत तूं दादोस करताय. पांचव्या सोरोवाक व्हरून पायताय, जिणी सुफळ करताय. सोम्या तुका सेवकत रेता, येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता, जिवीत म्हजें समर्पिता. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा देवा, आमच्या बापा, या पवित्र जेवणान कुडीच्या पोषणा रुपान आमी घेतला तें जेजूचे मांस आनी रगत सस्नीक सडवणेची खात्री आमकां दितात आनी आमच्या आत्म्याचें पोशण जातात. भगवंत सुवावांच्या विनवणेन आनी ह्या जेवणा वरवीं लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या लोकांक जेजूची वळख दिवंक आनी तांच्या संगता सस्नाचें जिवीत जोडूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, फेब्रुवारीच्या 17 तारखेर हसर्यांगार भगवंत आंतोनीच्या जिबेचें फेस्त आमी आचरण करता. तो दीस मंगळार जावन आसा आनी मंगळारा दिसा सकाळीं आनी तशेंच सांजेर कोंकणींत मीस आसतलें. फेस्ताचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान सांजेर 6 वरार आसतलें. तशेंच फेस्ताक तयाराय जावन 9 दिसांचें नोवेन आसतलें. तें नोवेन परवां आयतारा तावन सकाळींच्या मिसा वेळार आनी तशेंच सांजेच्या मिसा वेळार, सकाळींच्या मिसा वेळार कोंकणींत, सांजेच्या मिसा वेळार इंग्लिशांत सांत आंतोनीच्या मनांक नोवेन आसतलें. तुमी सर्वांनी ह्या नोवेनांत आनी तशेंच फेस्ताक येवन सांत आंतोनीचें आशिर्वाद तुमी जोडीचे म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता आनी तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. जर तर तुमची कसलीं तेसावां आसात तर त्या तेसावां खातीर नोवेनांच्या दिसांनी आमी प्रत्येक जावन मागतले.
आशीर्वादक खातीर तकली बगयत. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सुमयांचे नवे आमचो आधार. सर्गानी संसार. सुमया दयेन आयक म्हजे मागणे. तुझेशी पावून दी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगळा बाबा आमचे तुवें सांपाद्रे पियोच्या विनवण्यान वतल्या सर्व कुरपे देण्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. सर्व वस्तू तुजे तावन उपजतात आनी मनशां दादोस करतात. तर ह्या वेळा आमी मागता हांगासर हाडलेल्या उंड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे उंडे स्विकार करतल्या आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक बरी भलायकी आनी घटाय आनी पोशण मेळो. हे स्विकार केले आमच्या जिवनांतली सर्व पिडा शिडा गूण जावं. हे मागणें आमी भोवती भावार्थान सांपाद्रे पियोच्या विणवणेन मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्पदेदार देव, बाप, पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गाय घेऊन ओवी जाल्या. जेजू सोमो करून माया मोगाची येवन सर्गीचे सुख पावो जावं. माग आमचे पासून, माग आमचे पासून. पाद्री पियो बाबा जेजूच्या पाशावान भाग घेऊन प्राजित कर काल तो जालोय. जेजू सोमो करून माया मोगाची येवन सर्गीचे सुख पावो जावं. माग आमचे पासून, माग आमचे पासून. पाद्री पियो बाबा पात्यांक दयाळ मोगान ओगसून जेजू सोमो तुवें दिलोय. जेजू सोमो करून माया मोगाची येवन सर्गीचे सुख पावो जावं. माग आमचे पासून, माग आमचे पासून. मोगाळ पुता सोवे आशीर्वाद दिवं आमकां. सांपाद्रे पियो आमा पासत विनंती कर. बगेन कुसाचे करुणेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.